फायनान्शियल स्टेटमेंट्स आहा जे त्यांना मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेर्साक वयतले नाजाल्यार इन्कम टॅक्साक वयतले तेंच्यांनी डिस्क्लोज करचे आसता कितले कितले तेंच्यांनी पॉलिटिकल पार्टीक दिले खंयचे पॉलिटिकल पार्टीक दिले कितलो डेट्स आनी कितलो अमावंट तो डिस्क्लोज करचो पडटा म्हणजे पब्लीक ट्रान्सपरंट पब्लीक डोमेनान तो आमकां अमावंट मेळटा जर तुमी कंपनीज वेबसायट मास्टर डेटा पळोवत कंपनीज नाजाल्यार एमसीच्या आरओसीच्या वेबसायटीर वचत तुमकां सगळें मेळटलें मात इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम अशी स्कीम की जिसोर कोणी कोणाक कितलो दिला नाल्यार कशी केन्ना कितलो दिला ते खंयसर आवट जायना ते फक्त बँकी कडेन उरता स्टेट बँक ऑफ इंडिया जी दिल्ली आसा थंयसर उरता म्हणूनच थोडे लोक थोडे ऑर्गनायजेशन सुप्रीम कोर्टान गेले आनी चॅलेंज केले हे सगळे आनी मागीर सुप्रीम कोर्टान 15 फेब्रुवारी डायरेक्शन दिले की स्टेट बँक ऑफ इंडियान सगळे आपले डिस्क्लोज करचे खंयचे कंपनी कडसून खंयचे इंडिविज्युअलासून कितलो अमावंट येयला केन्ना येयला आनी हो डेटा जेन्नाचे लॉन्च जाली स्कीम म्हणजे 2018 ते 2024 पर्यंत आतां पर्यंत टील डेट आमकां दिवचो सो तितूनसून आमकां कळ्ळें की काल स्टेट बँक ऑफ इंडियान जो डेटा आहा तो कोर्टा मार्फत तो इसीआयक दिल्लो आसा आनी इसीआयन आपल्या वेबसायटीर ते 2 लिस्ट आवट केल्ली आसा फर्स्ट लिस्ट जी आवट केल्ली आसा तितून कितल्यो कंपनीज आसा जेंच्यांनी डोनेशन दिला त्यो लिस्ट आसा आनी कितले इंडिविज्युअल्स आहा त्यो आसा अरावंड 350 कितें पेजीसाचो तो व्हडलो रिपोर्ट आसा दुसरो रिपोर्ट आहा तो खंयचे पॉलिटिकल पार्टीजान खंयचे डेटीचेर कितलो अमावंट घेतला डेनोमिनेशन म्हटले 1 लाख ते 1 कोटी तो डेनोमिनेशन आहा 1 लाख मागीर 10 लाख मागीर 1 करोड तशें तेचो डेनोमिनेशन आसा आनी तेज्या अंडर तेंच्यांनी ते घेतला सो 2 लिस्ट अशी आवट जाल्ली आसा आनी तेजे आमी एनालिसीस केले आनी ते एनालिसीस कशें हे बीजेपी गव्हर्मेंटान नाल्यार बाकीच्यो ज्यो नॅशनल पार्टीज आहा कशें तेंच्यांनी हे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जी स्कीम आसा कसो तेजो फायदो घेतला ते एनालिसीस आमी करून आनी तुमच्या मुखार आमी मांडपाचें आसा जशें की तुमी फाटल्यान पळोवंक शकता की जे मेजर कंपनीज जेंच्यांनी डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीजांक दिला थ्रू इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम त्यो तुमकां हांव वाचून दाखयता फाटल्यानूय आसा जी तुमकां स्क्रिनीरूय दिसता सो टॉप 10 जे डोनर्स आसा तितून फर्स्ट आहा ते फ्युचर गेमींग एंड हॉटेल सर्विसीस हेचें टोटल कॉन्ट्रिब्युशन म्हणजे 2019 ते 2024 पर्यंत 1368 क्रोड्स म्हणजे 1368,000 crores sorry 1368 crores मागीर मेगा इंजिनियरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड तेजे 966 crores मागीर क्विक सप्लाय चेन प्रायवेट लिमिटेड जे 410 crores लिमिटेड तेजे 400 crores मागीर फिफ्थ हल्दी एनर्जी लिमिटेड 7 crores, Bharti Group 247 crore, SL Mining and Industry 224 crore, आठवी आसा Western UP Power Transmission Company 220 crores, Caventor Food Park Infra Limited 195 crores, Madanlal Limited 185 crores. हे टॉप 10 जे एनालिसीस केला जी आमकां लिस्ट केली तेजे आमी एक्सेल लिस्ट फिल्टर करून वो डेटा केला आनी खुबशे जे नॅशनल न्यूज चॅनल्स आसा नॅशनल रिपोर्ट्स आसा तितूनय आवट जाल्लो आसा आता एक आमी ह्या 3 सॅम्पल आमी घेतला जे टॉप 3 जे कंपनीज आहा तेंच्यांनी डोनेशन केलां आता हे डोनेशन खंयच्या कंपनीन खंयच्या पार्टेक दिला ते अजून आवट जाल्ले ना मात आमी ह्या तेच्या पण पयलीं पळोवया की खंयच्या पार्टेक आता तुमी पयले टॉप 10 कंपनीज खंयचे आहात आता आमी पळय टॉप 5 ना टॉप 6 पॉलिटिकल पार्टी तेंकां डोनेशन्स कितले येयला ते बीजेपीक अरावंड टोटल तेंच्यांनी जे युनिट्स आवट केल्ले तुम्ही फाटल्यान पळोवंक शकता युनिट्स आवट केल्ले ते 8633 म्हळ्यार 8633 बॉन्ड्स तेंच्यांनी आवट केले आनी 6060 crores 6060 crores टोटल अमावंट आसले म्हणजे 8000 इन्स्टॉलमेंट म्हणजे क्लस्टर आसले आनी तितूनसून मागीर तेंकां 6000 बीजेपीक अरावंड 6000 crores तेंच्यांका अमावंट मेळ्ळो सेकेंड आसा टीएमसी तेंकां युनिट्स मेळ्ळे म्हणजे बॉन्ड्स मेळ्ळे नंबर ऑफ बॉन्ड्स मेळ्ळे 3300 आनी टोटल 1609 crores आनी थर्ड आसा मागीर इंडियन नॅशनल काँग्रेस तेंकां युनिट्स मेळ्ळे 3146 आनी मागीर 1214 crore थावजंड तेंकां मेळ्ळे
बरं गोयच्यो पार्टीज तुम्ही पळोवंक शकता की गोवा फॉरवर्डा तिका 35 लॅक्स मेळिल्ले आसा जे फाटल्यान तुमकां दिसचे ना ते आनी MGP आहा ते रिजनल पार्टीक मेळ्ळ्याला 55 लॅक्स सो अशें हे समरी आमी केल्लेले आसा सो आतां आमी पळोवया की हे इलेक्ट्रल बॉन्ड्सान कसो हे कंपनीक फायदो केलो आनी हेच कंपनीन कसो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स तेंच्यांनी परचेज केले आनी मागीर कशे ते रिडीम्स पॉलिटिकल पार्टीसान केले. आता मेजर जी कंपनी आसा तुम्ही पळोवंक शकता मेजर जी कंपनी आसा टॉप नंबर 1 आहा ती फ्युचर गेमिंग एंड हॉटेल सर्विसेस प्रायवेट लिमिटेड तेका आहा 1368 crores तितलो तेंच्यांनी पॉलिटिकल पार्टीसांक दिला आनी तुमी पळोवंक शकता तेजी हिस्ट्री अशी आसा की तो एक ती गेमिंग कंपनी कसिनो कंपनी आनी तो ओनर कोण आहा तो ताचें नांव आसा तें तो सांटिगो मार्टीन म्हणून आनी तेका गेमिंग किंग अशें म्हणटा तेणी कितले केले 1300 crores बिटवीन हे 4 वर्सांक 2019 ते 24 पर्यंत तेणी घेतले. मागीर रिपोर्ट्स कितें म्हणटा की फ्युचर गेमिंग जी कंपनी आहा तेगेर ईडीन 2022 एप्रील 2022 तेजे अरावंड 409 crores तेजे एसेट्स आहा ते अटॅच केल्ले म्हणजे जे बॉन्ड्स घेवच्या पयलीं तेजे एसेट्स केल्ले की मागीर 2023 तेणी एनकॅश केले बॉन्ड्स मागीर 2024 आतां लेटस्ट तेणी एनकॅश केले आनी कशी हे कंपनीन वायलेशन्स केला प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट तेजो वायलेशन्स केला तेणी मागीर तेगेर मागीर लॉटरी एजन्सी लॉटरीज एक्टूय तेणी वायलेट केला मागीर CBIन तेजे रेट्स आहा आनी इन्कम टॅक्सान तेजे रेट मारलेले आसा आनी तेंच्यांनी म्हणटा आसतना ईडीन कितें म्हणलें की मार्टीन जो कोण ओनर आहा मार्टीन आनी एसोसिएट्स म्हणजे तेजी आनीक कंपनी आहा मेड इल्लिगल गेन टू द एक्सटेंट ऑफ 910 crores on account of inflating price winning tickets claiming from the period of 2009 to 2010 म्हणजे ते बॉन्ड्स घेवच्या पयलीं तेजो वो जे जेन्ना रेट जाले 2019 तेजे बॉन्ड्स घेवच्या पयलीं तेंच्यांनी हे सगळे रेट्स मारलेल्यो. दुसरी कंपनी जी आसा तुमी पळोवंक शकता ती मेगा इंजिनियरींग जेंच्यांनी 14,000 crore तो प्रोजेक्ट तांकां मेळ्ळलो आसा ठाणे प्रोजेक्ट म्हणजे इंजिनियरींग कंपनी हैदराबादची इंजिनियरींग तांकां मागीर L&Tचो पॅकेज तांकां मेळ्ळो आसा आनी एअरपोर्टान तांकां जे आहा ते तेंच्यांनी एनकॅश केला नाजाल्यार परचेज केला. तिसरी मेन आसा ती वेदांत. आता वेदांताचे रिपोर्ट्स कितें म्हणटा की वेदांतान बॉन्ड्स अरावंड 376 crores बॉन्ड्स घेतलेले आहा आनी हे तेणी फ्रॉम एप्रील 2019 टील डेट तेणी तो घेवूच आसा जसो की तांकां फ्रॉम ट्रान्झॅक्शन घेवूच आहा आनी तेंचे CBIन ऑलरेडी 2022 तेंचे मनी लॉन्ड्रिंग केसीस चालू आसा मागीर 2019 तेंचे अरावंड तेंच्यांनी पयलीं स्टार्टींग केला 39 crores घेतलेले मागीर तेंचे ईडी रेट तेंचे वाडले जशे जशे ईडी रेट्स वाडले तेंच्यांनी ते घेवन आतां 376 crores तेंच्यांनी घेतलेले आसा आनी ओवर द नेक्स्ट 4 years म्हणजे 4 वर्सां जेन्ना कोविड मदीं येयलो तेन्ना तेंच्यांनी 376 घेवन क्युमुलेटिव्ह बॉन्ड्स ऑफ 376 crores टोटल 376 crores तेंच्यांनी बॉन्ड्स घेतलेले आसा. सो अशे ज्यो आमी पळयता ह्यो कंपनी आसा नाजाल्यार तांकां खंय ना खंय ती डायरेक्टली जो ईडी रेट्स नाजाल्यार CBI रेट्स नाजाल्यार इन्कम टॅक्स रेट्स नाजाल्यार ते गव्हर्मेंटाचे प्रोजेक्ट्स हे बॉन्ड घेवनूच तांकां मेळना आनी बॉन्डाच्या आशेनूच तांकां दिल्ले आसा अशें तरी आमकां दिसता. आतां हेजो इम्पॅक्ट कितें हेजो इम्पॅक्ट कसो फुडें जातलो आनी गोंयचे जे पॉलिटिकल पार्टीज आसा हेजेर स्पेशली काँग्रेस जावं नाजाल्यार आम आदमी पार्टी जावं आनी बाकीच्यो ज्यो पार्टीज आसा जेंचे सगळ्यांनी हेजेर बेनिफिट्स घेतला त्यो ह्यो पार्टीज कित्याक ओग्गी आसा आनी कित्याक तेजेर आवाज काडना हें तुमकां आमचो मनोज सांगतलो. आतां अजयान जशें सांगलें की इलेक्ट्रॉल बॉन्डाचो डेटा काल आउट जाला आनी हो एक शॉकिंग डेटा कसो आसलो लोकांक पळोवपाक की एक कंपनी कशे हजारांनी करोडाचे बॉन्ड घेता आनी पॉलिटिकल पार्ट्यांक बेनिफीट करता पॉलिटिकल पार्ट्यांक ती डोनेशन्स वयता आनी इतली वर्सां ते 4-5 वर्सां जालीं हे बॉन्ड्स जे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड आसले ट्रान्सपरंट नासले म्हणजे पब्लिकाक ते कळनासले पब्लिकाक ते RTIच्या थ्रू मेळनासले की कोणे कितले पयशे दिला कोणाक दिला. आतां काल 2 तरेचो डेटा अजयान सांगला तसो आउट जाला खंयच्या कंपनीन बॉन्ड्स विकते घेतला ते आनी खंयच्या
पार्ट्यांनी ते एनकॅश केला ते म्हणजे खंयच्या खंयच्या पार्ट्यांनी तेचे डोनेशन्स एक्सेप्ट केला ते जाल्यार हे जेन्ना आमी पळयता तेन्ना आतां गोंयांत जे पॉलिटिकल पार्टीज मेजर आसा दॅट इज BJP, काँग्रेस, आप आनी गेल्या फावटी येयल्ली ती TMC. आतां हेतून BJPक ऑलमोस्ट 6,061 crore तांकां ईडीच्या हेच्या बॉन्डाच्या थ्रू तांकां मेळ्ळले आसा. TMCक 1,610 crore मेळ्ळले आसा. काँग्रेसीक 1,422 crore मेळ्ळले आसा आनी आप पॉलिटिकल पार्टीज आसा जे आरजीची फकाणां मारता की मागता आरजी डोनेशनां मागता, आरजी डोनेशनाचेर चलता. आरजी तरी गोंयकारां कडेन डोनेशन मागता, क्रावड फंड करता पार्टेक, खंयच्या बिल्डरा कडल्यान, खंयच्या माफिया कडल्यान, खंयच्या लॉटरी किंगा कडल्यान, गेमींग जे करता तेंच्या कडल्यान, नाजाल्यार कसलो बेनिफीट घेवन फंडींग घेयना. म्हणजे तूं आमकां फंड दी आनी आमी तुका हेल्प करता असल्या कारणान आरजी फंड घेयना. सो आतां हे जे पॉलिटिकल पार्टी जे इतले दीस आरजीक टॉन्ट मारताले फंडिंगेच्या नांवान, आयज ह्या सगळ्यांनी इलेक्ट्रॉल बॉन्डाचो फायदो घेतलेलो आसा. BJP तर हितून नंबर 1 आसा. अजयान जशें सांगलें करोडाचे तेजे एसेट्स आसा ते सीज केले आनी तरी पूण तेंच्यांनी ते रोखडेच सीज केल्या उपरांत रोखडेच तेंच्यांनी फंडींग केला. जर तुमकां डेट जर सांगपाक गेलो आमी जाल्यार हेचेर गेमिंगाचेर रेट पडलेली 2/4/2022 म्हणजे एप्रिलान आनी रोखडेच 7 तारीख ते तो 100 करोडाचे बॉन्ड विकते घेता. आतां हेचो बेनिफीट कोणाक जातलो? तशेंच मेगा इंजिनियरींग आसा एप्रील 2023 तेचेर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड तो घेता आनी 2000 रोखडेच मेन तेका 14,400 करोडाचो तेका ठाणे बोरिवलीचो तेका प्रोजेक्ट मेळटा. मागीर सेमिलर वेदांतान ऑलमोस्ट 370 करोडाचे बॉन्ड घेतलेले आसा. आनी जर तुमी पळयत जाल्यार गोंयान आयज मायनींग ब्लॉक जे आसा ते वेदांताक दिल्लेले आसा. गोंयांतले आमचे गांव, शिरगांव असलो गांव, मुळगांव असले गांव, हे आमचे गांव आसा, हे गांवांत घरां आसा, देवळां आसा, हे सगळे तेंच्यांनी लिजान घातलेले आसा. म्हणजे आतां हे बॉन्ड तेंच्यांनी वेदांतान जे दिला ते बॉन्ड दिला जर आनी ते पार्टेन जर BJPन जर एनकॅश केला तो डेटा मागीर कळटलो. म्हणजे तांकां बेनिफीट करपाक आयज वेदांत आमचें गोंय हें विकता काय, ह्या BJPन आमचें गोंय विकपाक काडला काय वेदांताक, असो प्रश्न सगळ्यांक पडटा. तशेंच यशोदा हॉस्पिटल म्हणून आसा तेंच्यांनी 162 crore तेंच्यांनी दिले आनी यशोदा हॉस्पिटल जर तुमी गुगल करशात जाल्यार तुमकां मेळटलें की कोवीड टायमाचेर फ्रॉड करपाक, पेशंटांक लुडपाक ही कंपनी नंबर 1 आसली. तेचेर कितलेशेच कंप्लेन आहा, कितलेशेच तेचेर रिपोर्ट आसा. ही कंपनी वॉशिंग मशिनान ह्या इलेक्ट्रॉल बॉन्ड दिल्या उपरांत क्लीन जाता. तशेंच आनीकूय जिंदाल स्टिलूय आसा जी गोंयानूय जिंदाल आसा. सो तो 7 ऑक्टोबराक 25 करोडाचो तो बॉन्ड दिता आनी रोखडो 10 ऑक्टोबराक तेका कोल मायनिंगेचो एक ब्लॉक मेळटा. सो हे सगळे जे इन्स्टन्सीस आसा हे बेश्टे जायना. हांगा गिव एंड टेक सद्या हितून चल्लेले आसा. ईडीक यूज ह्या BJP सरकारान केल्लेले आसा. जो BJP सरकार न खाऊंगा न खाने दूंगा म्हणटा, आयज तेंचो स्लोगन चेंज जाल्लो आसा. मोदी इतलेंच म्हणटा, आप मुझे चंदा दो मैं आपको धंदा दूंगा. हें सद्या BJPचें धोरण सद्या चल्लेलें आसा. चंदा आनी धंदा हे वांगडा मेळोन ते सद्या करिता. आतां हितून गोंयांक कितें लॉस आसा? आयज हो जो इलेक्ट्रॉल बॉन्डाचो जो पयसो येता, जशी जशी इलेक्शन येता तेन्ना होच पयसो गोंयान ते पुश करता. तुमी जर पळयत गेल्या फावटी TMCन आनी आपान जो पयसो ओतलेलो आनी BJP तर ओतता तो तर कंटिन्यूअस चालूच आसता. पूण हे जे पॉलिटिकल पार्टी गोंयान येतात आनी पयसो ओततात पळय, हो पयसो ह्या इलेक्ट्रॉल बॉन्डा पासून जेची ट्रान्सपरन्सी इतले वर्सां नासली तेच्या पासून आसा. आनी गेल्या फावटी गोवा फॉरवर्डाक 35 लाख येयल्ले आनी MGPक 55 लाख येयल्ले. हे दोनूय तांकां जे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड येयला हे गोवा फॉरवर्डाक 12/1/2022 म्हणजे 12 जानेवारी 2022 म्हणजे इलेक्शनाच्या पयलीं इलेक्शन आसलें 14 फेब्रुवारीचेर जाल्यार 12 जानेवारीन तांकां मेळ्ळा. आनी MGPक 55 lakhs मेळ्ळा ते 18 जानेवारीक मेळ्ळा. म्हणजे इलेक्शनाच्या मातशे पयलीं तांकां हे बॉन्ड मेळ्ळले आसा. आतां गोंयान आयज जे राजकारण चलता, पयशांची जी उधळपट्टी चलता, लोकांक आमी सांगपाक सोदता की रेव्होल्युशनरी गोवन्स हेच्या पासून सगळ्या पासून क्लीन आसा. आमी जे फंडींग घेता ते फक्त आमच्या गोंयकारां कडल्यान घेता. आमी खंयच्याच मायनींग कंपनी आतां हे वेदांता जे आसा जे गोंय काबार करपाक येयला तेंच्या कडल्यान आमी पयशे घेयना. ना खंयचे कन्स्ट्रक्शन कंपनी जे गोंयची आयज पाट घालतात, व्हडले व्हडले
प्रोजेक्ट्स गोंयांत हाडटात तेंच्या कडल्यान आमी पयशे घेयना, ना लॉटरी ना जाल्यार कॅसिनो असले जे कंपनी आहा हेंच्या कडल्यान घेयना. आयज जर तुमी पळयत हो बीजेपीचो सरकार नाल्यार खंयचीय पॉलिटिकल पार्टी हे जे बाकीचे पॉलिटिकल पार्टी आसा ह्या सगळ्या विशयांचेर ओगी आहा. मेगा कन्स्ट्रक्शन येता तेचेर ओगी आसा, कॅसिनोचेर ओगी आसा, बाकी सगळ्या विशयांचेर ते आयज तोंड धापून ओग्गी आसा. कित्याक ह्या सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांक आयज हेचो बेनिफीट मेळ्ळो आसा. बीजेपी 6,061 करोड, टीएमसी 1,610 करोड, काँग्रेस 1,422 करोड आणि आम आदमी पार्टी 65 करोड. जे स्वताक ट्रान्सपरंट म्हणटाले, जे स्वताक क्लीन म्हणटाले, जे स्वताक आमी आमच्या इतले आनी क्लीन कोणूच ना म्हणटाले, तांकां सुद्दां 65 करोडाचो हांगा इलेक्ट्रोल बॉन्ड तेंच्यांनी घेतलेलो आसा. आनी लास्ट टायमूय तुमी जाणा आम आदमी पार्टीन दिल्लीन लिकर स्कॅम जाल्ल्या उपरांत जे भानगडी जाले, लिकर स्कॅमाचो पयसो गोंयांत कसो हवालाच्या थ्रू तेंच्यांनी हाडलो, गोंयांत यूज केलो आनी आपलें राजकारण केलें, हें सगळें जग जाहीर आसा, सगळ्या मिडियाचेर आसा. सो लोकांनी हे विचार करपाक जाय की हे जे पॉलिटिकल पार्टीज आसा हे गिव एंड टेक रिलेशन करता, म्हणजे खंयच्याय कॉर्पोरेटाक सपोर्ट करप आनी तेच्या कडल्यान अशें इलेक्ट्रॉल बॉन्ड घेवप नाजाल्यार तेच्या कडल्यान डोनेशन घेवप आनी लोकांक फोंडान घालप. आयज गोंयानूय अशेच प्रकार चलता. गोंयानूय आयज कॉर्पोरेट लॉबी गोंयान आयज तयार जाल्लेली आसा. भरपूरशे कॉर्पोरेट गोंयान येवपाक सोदता, मोनोपोली करपाक सोदता आनी मोनोपोली करून ते मागीर ह्या सरकाराक नाजाल्यार जे कोण रुलींग आसा ना दुसरे पॉलिटिकल पार्टीज आसा जे तांकां सपोर्ट करता तांकां ते ह्या रितीन ते फंडींग करता. आनी हेच कारणाक लागून गोंयची इकॉनॉमी, गोंयकाराची इकॉनॉमी आसा, गोंयकाराचो फायनान्शियल स्टेटस आहा पळय तो काबार जायत आसा. सो प्रत्येक जाण कॉर्पोरेट येता, धंदो करता आनी गोंयकाराचो धंदो मारता. आनी ही स्टायल आतां बीजेपीन सामकी धरलेली आसा. बीजेपी थोडेच कॉर्पोरेट धरता आनी तो धंदो करता. आनी गोंयानूय आयज तेंच्यांनी अशेंच चालू केल्लें आसा जेतून गोंयकारांनी जागे जावपाची गरज आसा, गोंयकारांनी विचार करपाची गरज आसा. लोकांक हे एक आयकपाक फक्त फिगर कशें दिसप की 1,400 करोड, 200 करोड, 900 करोड मेळ्ळा म्हणून कितें जालें. लोकांक सांगपाक सोदता की हे जे चडशे धंदे आसात ते गव्हर्मेंटाक प्रोजेक्ट म्हणून गव्हर्मेंटान ते कंपनीक दिल्ले आसा आनी ते प्रोजेक्टाचो जो पयसो तांकां वयता, लायक एक कंपनी ताका 14,400 करोडाचो जर टनलाचो प्रोजेक्ट मेळ्ळो जाल्यार तो आमचो टॅक्स पेयराचो पयसो वयता आनी तेचे तांकां कितें तरी दिवपाक जाय रिटर्न, नाल्यार प्रोजेक्ट मेळोवपाक लागून म्हणून इलेक्ट्रॉल बॉन्ड घेतात. एक तर ताका तो प्रोजेक्ट दिल्या उपरांत तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड दिता नाजाल्यार ताका असो दिता. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार जेन्ना इल्लिगल कितें करता, जो रेवेन्यू गव्हर्मेंटाक येवपाक जाय, गव्हर्मेंटाचे तिजोरीन येवपाक जाय, तेचेर आयटी रेट पडटा, तेचेर ईडी रेट पडटा, तो गव्हर्मेंटा कडेन पयसो येवचो सोडून तो पयसो तो काडटा आनी ते इलेक्ट्रॉल बॉन्डाक घालता आनी तो मागीर खंयची तरी पार्टीची तांकां सपोर्ट करता, ज्या राज्यान ती गव्हर्मेंटान आसता ती पार्टी तांकां काडटा आनी ते इलेक्ट्रॉल बॉन्डान हेल्प करता. सो हें सगळें प्रकरण आसा ते व्हडले करप्शनाचें आसा. आतां आयज सुप्रीम कोर्टाचे आनी एक ऑर्डर येयले की SBIन खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीन खंयच्या कंपनी कडल्यान पयसो घेतला, कितलो घेतला, केन्ना घेतला हें सगळें डिस्क्लोज करपाक लागून तांकां सोमार मेरेन टायम दिल्लो. आतां तेन्ना एक्चुली कळटलें की खंयच्या कंपनीन कोणाक सपोर्ट केला, खंयच्या टायमाचेर सपोर्ट केला, ईडी रेट केन्ना पडली, मागीर तेणी बॉन्ड केन्ना भरले आनी ते बॉन्ड कोणें घेतले, गव्हर्मेंट कोणाचो जाल्लो, ते गव्हर्मेंट जावन कोणाक पयशे येयले आनी मागीर ते पयशे त्या पार्टेक केन्ना मेळ्ळे. गेमींग लॉटरी करता जे आयज सुसंस्कृत आनी भारतीय संस्कृतीचे गजाली करपी बीजेपी आसा ताका ह्या गेमींग कंपनी कडल्यान पयशे येयला काय ना ही पळोवपाची गरज आसा. जे आयज जुगाराचेर हांगा गोंयांत जुगाराचे जुगार भरलेले आसा, वयता थंय कॅसिनोचे बोर्ड दिसता, मांडवीन वचत जाल्यार फक्त कॅसिनो दिसता आनी आतां गांवागांवांत कॅसिनो पावलेले आसा, गांवागांवांत इल्लिगल गॅमलिंग चल्लेली आसा ह्या बीजेपीच्या अंडर. जाल्यार ह्या बीजेपीक त्या गेमींग पासून जेतून गोंयकारांचे नाजाल्यार लोकांचे फॅमिली उद्ध्वस्त जाता हेतूंतल्यान कितलो पयसो येयला पळय ह्या सुसंस्कृत आनी सो कॉल्ड हिंदुत्व पॉलिटिकल पार्टीक हें लोकांक कळटलें. सो हेच्या वयल्यान क्लियर जातलें की हे पॉलिटिकल पार्टी आपलें राजकारण कशें करता आनी खंयचो पयसो हाडून तुमकां वाडटा आनी हे व्हडले व्हडले इव्हेंट्स करता ते. देव बरें करूं. सगळ्या पार्टी जे आसा जे नॉन करप्ट सगळे इन्वॉल्ड आसा काँग्रेस. काल तुमी कितें केल्लें की तुमी सुद्दां जो इंडिया ग्रूप आसा ताका सपोर्ट करता पळय कशें आहा तेंच आतां या हेतून आमी कशे तरेन पळोवपाचें की फाल्यां ते करप्टान तुमी पळय तेंच्या
इंडिया अलायन्स आसा हेतून फक्त आप आनी काँग्रेसूच ना, हेतून बाकीचे रिजनल पार्टी आसा आनी आमी जर ते इंडिया ब्लॉकान वयता जाल्यार ते ब्लॉकान वचपाचें कारण थंयसर मिनिस्ट्री घेवपाक ना जाल्यार पयशे करपाक न्हू. आमकां त्या ब्लॉकाचो सपोर्ट जाय, बाकीच्या रिजनल पार्ट्यांचो सपोर्ट जाय आमचे विशय मांडपाक, आमकां तेंको दिवपाक. कित्याक फक्त एक रिजनल पार्टी वचोन थंयसर आपलो आवाज काडपाक शकना ना जाल्यार थंय बोवाळ मारपाक शकना. तेका लागून आमकां हेंचो सपोर्ट मेळ्ळ्या उपरांत, त्या ब्लॉकाचो सपोर्ट मेळ्ळ्या उपरांत आमी आमचे प्रश्न मांडपाक शकतले. आमी तांकां घेवन फाल्यां प्रेस कॉन्फरन्सीस घेवपाक शकतले. फाल्यां जर आमकां चान्स पडोंक ना जाल्यार ते दुसरे रिजनल पार्टीज आसा त्या ब्लॉकान तेंच्या थ्रू आमी आमचे प्रश्न मांडपाक तांकां सांगपाक शकतले. असले तरेचे आमी सेटअप आमी विचार करता. आमी फक्त त्या ब्लॉका वांगडा वचोन फायनान्शियल डिलींग करपाक आमी तेंच्या वांगडा वचना, नाजाल्यार तांकां इलेक्शनाक जिखपाक आमी तांकां सपोर्ट करिना. आमचें इलेक्शन आमी लडटा. आमी फक्त आमचो आवाज काडपाक, गोंयकारांचे प्रश्न मांडपाक त्या ब्लॉका वांगडा आमी आसतले.